कुर्टी खंडेपारची पाईपलाईन अजून जाऊन दुरुस्त. तिसवाडी आणि फणे महालात तयार झाल्या पाणी बाणी. टँकरीचे उदक पावना, मायतय उदक मेळना. कला अकादमी मोडून उडोवचे नात जाल्यार करतले घटमूट. सोशल मीडिया वेल्या वावड्यांक दिव नाकात महत्व. गोविंद गावडेन परतून दिले स्पष्टीकरण. सोशल मीडिया वेल्यान चुकीचे संदेश दिवप्यांक दिला चर्चेचे आव्हान. तरुण तेजपालाक बलात्काराचे केशींतल्यान थाकाय दिवपाक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. 6 म्हयन्या भितर केस निकालात काडपाचो म्हापशे कोर्टाक दिलो आदेश. पार्सिवल नोरोना पिरायेच्या 96व्या वर्सा अंतरलो संवसाराक आशिल्लो गोंयचो खगोलतज्ञ, पर्यावरण आणि दायज मोगी ॲडव्होकेट प्रसाद कीर्तनीकय आयले मरण, तरणे पिरायेर. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. 5वो दीस. तिसवाडी आणि फोंडेकार उदकाक पादेशीर जाल्यात. टँकरींनी उदका पुरवण जाता खरी, पूण तांकां उदक मेळना. तेवटेन ओपा उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम चालूच आसा. दुरुस्ते खातीर सोमारची डेडलायन आशिल्ली, पूण आनीकय कांय दीस लागू येतात. लोक दुसऱ्या गांवांतल्यान खाजगी गाडयांतल्यान उदक हाडपाक लागल्यात. उदका पुरवण जाग्यार केन्ना पडटली? लोक वाट पळयतात. पळयात उदकाची समस्या आणि समस्ये कडेन जोडिल्ले हेर प्रस्न. राज्यांतल्या उदकाच्या उणावाचो प्रस्न हातीन घेवपाक काँग्रेसीन आनी कळाव केलो ना. सोमारा सांजवेळार कांय काँग्रेसवाल्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागाचेर मोर्चा व्हेलो. वतना तांणी वांगडा बालद्यो, ड्रम आनी उदकाचे गॅलनय व्हेल्ले. पळयात ही पाणी बाणी. तुमची ती मशिनरी आसा, रिफायनरी मातशी बरी करून लोकांक सेफ उदक, पणजे तिसवाडी वाठारांत न्हू हेर वाठारांत जे उदक मेळना ते तुमी रेग्युलरायज करपाक तुमी आमकां आयज तुमी उतर दिल्ले आहा. आमी करतले म्हणून जे पॉटहोल्स पडल्या ते चवथीच्या पयलीं मिनिस्टरान सांगला आनी तुमी आमकां आश्वासन दिलां की जाता तितले आनी जे डेंजरस आसा ते तुमी पुरतले ते सांगा. इतलें आश्वासन घेवन आयज आमी हांगासून वयता. पूण जर 8 दिसां भितर जर जालें ना जाल्यार आयज आमी बालद्यो खाली घेवन येयल्या, बालद्यो भरून हाडटले आनी हांगा मागीर कितें जाय तें आमकां दोशी दिवं नाका. आमकां एरेस्ट जाली जावं आमचेर कितें केस घातली, नो प्रॉब्लम. लोकां खातीर आमी कितेंय करपाक तयार आसतले. ह्या बालद्यांनी उदकूय आसतले, ह्या बालद्यांनी फातरूय आसतले, ह्या बालद्यांनी आनी रेंव आसतली, खडी आसतली, भरून हाडटले आमी आनी मागीर आमी रफ आसतले. आयज आमी तुमचे कडेन बरें उलयल्या. आयज आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर पार्सेकार बाब हांकां मेळपाक येयले. एक हुस्को घेवन की लोकांक उदक केन्ना मेळटलें, कित्याक खुबश्या वाठारांत लोकांक उदक विकतें घेवचें पडटा आनी विकतें सुद्दां मेळपाक कठीण जाता. टँकरवाल्यांनी सद्या रेट भरमसाट मनाक येतात, तोंडाक येता तितली सांगून सोडटात. पूण PWDन आपणाचें कर्तव्य जें करपाक जाय आसलें तें केलें ना. PWDक खबर आसा की आपणाचें कनेक्शन खंय खंय आसा, खंयच्या वाठारांत आसा, खंयच्या बिल्डिंगेन आसा, खंयच्या लोकेलिटीन आसा, खंयच्या एरियेक आसा, सगळ्यांक तांकां खबर आसा. पूण तेंची जबाबदारी जाताली जेन्ना पायप फुटलें तेन्ना PWDची जबाबदारी जाताली त्या वाठारांत तेंच्यांनी टँकर पावोवपाचें काम तेंचें आसलें, तेंची जबाबदारी आसली ती तेंच्यांनी फेल गेल्ले आसा. जेवपाचें, न्हावपाचें, कपडे उमळपाचें हें सोडात, पूण टॉयलेटान वचपाक उदक जाय पडटा. लोक भुरगे स्कुलान वयतात, कोण कामाक वयतात, हें सगळें कशें चलपाचें? सो आमी तेंचे कडेन मागणी केल्या की फाल्यां रात पासून पायप सुरू जावच्या पयलीं आयज रातसून तेंच्यांनी टँकर वाडोवपाचे आनी ज्या ज्या वाठारांत तेंचें कनेक्शन आसा त्या वाठारांत तें उदक तेंच्यांनी पावोवपाचें आनी तेणी तें मान्य केल्लें आसा. खांडेपार फोंड्या ओपा पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम चालू आहा, पूण तें केन्ना पुराय पडटलें हें मात कोणच सांगपाक शकना. आनी जे तरेन हें काम चल्लां तें पळयल्यार तें बेगीनच सोंपपाची चिन्नाय दिसनात. आनी 2 दिसांनी म्हटलं न्हू, आयचो दीस आनी फाल्यांचो दीस, फाल्यां रात पर्यंत शूड बी रिस्टोर बट नॉट विथ द फूल प्रेशर. कितें डेडलायन अशी दिला काय फाल्यां? ना फाल्यां आज आमचे पायप वेल्डिंग करून सगळें घातलें, पण ते पायप जेन्ना हें करता तेन्ना तें कॉन्क्रीट घालचें पडटा, तें घट जावचें पडटा आनी त्या नंतरूच उदक हळू सोडचें पडटा. सो तें आमी फाल्यां रात पर्यंत करतले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कला अकादमीत जातल्यो संगीत नाचाच्यो क्लासी आता पणजेच्या आदल्या आदिलशहाच्या पालाशीत जातल्यो. तज्ञांचो अहवाल येसर फुडलो निर्णय घेवचे नात.
कला अकादमीत जातल्या कार्यावळींचे बुकींगय 1 ऑगस्टाच्यान बंद केला. वायट घडणूक घडची न्हय म्हण तसो निर्णय घेतला, पूण कला अकादमी मोडचे नात अशें कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगला. कला अकादमीचे ऑडिटोरियम हेर स्लॅबांक गळटी लागल्या. पयले माळ्यार चलपी संगीत वाद्यांच्या नाचाच्या व्हायब्रेशनाचो लेगीत इमारतीचेर परिणाम जावंक लागला. अशे परिस्थितीत कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हण ही जतनाय घेतल्या, कारण गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने ही इमारत घटमूट ना असो अहवाल दिला आनी तज्ञांचो आनीक एक अहवाल 8 सप्टेंबराक मेळटलो. उपरांत सगळ्यांक विश्वासात घेवन निर्णय घेतले. ते मेरेन कला अकादमीची कार्यालयां आनी कला वर्ग आदिलशाह पॅलेसीत हालयतले अशें गोविंद गावडे म्हणटा. इट इज ट्रू दॅट की आमची कला अकादमीचे ओपन एअर ऑडिटोरियम बाकी सगळे जे स्लॅब्स जे आसात ते लिकेजीस आसात, सम स्ट्रेंथनिंग करपाक जाय असो प्रायमरी स्टेजीचो GECच्या रिपोर्टा वयल्यान आमकां दिसून आयिल्लें आसा. कसलीच तरेची रिस्क घेवपाक जायना. ह्या कोण तरी सोशल मिडियाचेर उलयता तांकां कला अकादमीत फक्त प्रोग्राम जातात हेजे संदर्भात एखादें माहीत आसतलें, पूण थंय आमच्यो परफॉर्मिंग आर्ट कॉलेज आयिल्ली आसात, थंय इंडियन क्लासिकल म्युझिक क्लासीस चलतात, वेस्टर्न म्युझिक चलता, रेपर्टरीसाचे भुरगे आसात आनी थंय डान्स करप म्हळ्यार खंय तरी स्लॅबाचेर पांय मारप आसतात, तांचे कथक डान्स असतात, भरतनाट्यम डान्स असतात किंवा वाजप असता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सगळं व्हायब्रेशन इट इफेक्ट्स. कोणाकूच कसलोच तरेचो प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून सध्या आमी डिसिजन घेतिल्ले आसात की आमचो आदिलशाह जो पॅलेस जो आसा तो आर्ट अँड कल्चराच्या भितर आसा आनी ताका आमी ह्यो क्लासीस ज्यो आसात त्यो आमी सगळ्यो त्या सायडीच्यान शिफ्ट करपाचे ऑलरेडी निर्णय घेतिल्लो आसा आनी त्या संदर्भात आमी ते क्लिनिंग बिलिंग सगळ्या सुरू केल्लें आसा. आमी जो सेकंड ओपिनियन जे आमी मागिल्लें आशिल्लें जे GSIDC हॅज ऑलरेडी फ्लोटेड द टेंडर आनी त्या संदर्भात 3 तारखेक आमी तांकां वर्क ऑर्डर अवॉर्ड केल्ली आसा आनी वी एक्सपेक्ट द रिपोर्ट बाय 3rd सप्टेंबर. बट चतुर्थीचो काही काळ असल्या कारणान आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत आमकां ह्या रिपोर्टाची अपेक्षा आसा. दोनी जेन्ना आमी एनालिसीस करतले त्या वेळाचेर एनीवे आमकां स्ट्रेंथनिंग सुद्दां जर कला अकादमी करतलो जाल्यार आमकां शिफ्ट करपाकूच जाय. ते एनीवे आमकां रिपेर हें घेवपाकूच जाय, नाल्यार आसा तशेंच जर आमी दवरलें जाल्यार ती एकदां बिल्डींग केन्ना तरी कॉलेप्स जातली. आनी म्हणूनच ह्या संदर्भात सध्या 1 ऑगस्टांतल्यान आमी जी बुकिंग्स जी आशिल्ली ती आमी बंद केल्ली आसा. वी आर वेटिंग अप टील सप्टेंबर 2020 रिपोर्ट आयसर आनी नंतरूच परत आमी सुरू करतले ना करतले ते निर्णय आमी नंतर घेतले. कारण आजपर्यंत ह्या मनशान किंवा सरकारान तुमच्या कॅमेरान बसून असो एक शब्द आहा की बाबा कला अकादमी आमी मोडटले जाल्यार ती तुमी म्हाका दाखया. जाल्यार हो शब्द खंयच्यान येयलो हो म्हजो जे कोण सोशल मिडियाचेर आज डिबेट करतात पळय न्ही तांकां म्हजें आव्हान आहा. ताणें म्हज्या मुखार येवन बसचें आनी हांव फ्री आसा, ओपन आसा. माय गव्हर्मेंट इज ट्रान्सपरंट. फ्लोराचेर हांवें उतर दिल्लें आसा. कितें दिल्लें आहा? सबंद गोंयच्या लोकांनी पळयलां, सबंद भारतभराच्या लोकांनी पळयलां की आमचो एनालिसीस चालू आसा. डेमोलिशींग हो शब्द खंयच्यान आयलो तें म्हाका खबर ना. आमी म्हणलां स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कला अकादमी दॅट हॅज टू बी डन. दॅट इज द प्रिलिमिनरी स्टेज. जो रिपोर्ट जो आसा तो आमचे कडेन पाविल्लो आसा and that has given not by any private consultant. It is a prestigious institution, that is a Goa Engineering College has given us a report. आणि तत जाल्या नंतरूच आमी एनालिसीस करतले. what will be the action, of course, what is the suggestion has been given by both the agencies. We will call both the agencies in front of a panel which will include all the architect, बाकीचे एनवायरमेंटलिस्ट, इवन वी आर गोइंग टू कॉल टू द प्रेस रिपोर्टर. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयान वगडायलो बुदवंत पूत 96 वर्सां पिरायेचेर सोमारा पर्सिवल नोरोनान घेतलो संवसाराचो निरोप. आयताराचे राती गोंयान वगडायलो फिशाल आदवोगाद आनी कुशळ टेनिस खेळगडो प्रसाद किर्तनी. पार्सिवलान वट्ट 16 पुरस्कार बोलसात घाल्ले.
ऑर्डर ऑफ मेरिट कमांडर ह्या प्रतिश्ठेच्या नागरिकी पुरस्कारा सयत ताणें ताचें शिक्षण पोर्तुगीज भाशेत पुराय केल्लें आनी 1951 जेन्ना तो भौशीक बांदकाम खात्यांत लागलो तेन्ना इंग्लिशेचो अभ्यास केलो. ताणें नागरी सेवा परीक्षा दिल्यो आनी त्या उपरांत उद्देग, पर्यटन, भलायकी आनी कामगार विभागाच्या अवर सचिव पदाचेर ताची नियुक्ती जाली. मयचे तळें, आझिल हॉस्पिटल, टुरिस्ट हॉस्टेला सारके प्रकल्पांक ताणेंच आकार दिल्लो. निवृत्ती उपरांत 1882 ताणें फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी स्थापन केली. तेच बरोबर 1990 जुंता हावजात गोंयची पयली आकाश निरीक्षण प्रयोगशाळाय बी. 57 वर्सां पिरायेचो प्रसाद किर्तनी हो राज्य सरकारी गुन्यांव शाखा आनी SIT आनी EDचो स्पेशल PP आशिल्लो. तरणाटे पिरायेर ताणें टेबल टेनिसांत नांव मेळयल्लें. हालीं तो किडनीच्या दुयेंसान पिडेस्त आशिल्लो. गोवा 365 ब्युरो. तेहलकाचो संपादक तरुण तेजपालाचेर बलात्काराचो आरोप आसा. हे केशीचो निकाल येता त्या 6 म्हयने भितर जावं येता, कारण सर्वोच्च न्यायालयान ताचो दयेचो अर्ज भायर आयला आनी फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ताचे केशीचो निकाल लावपाचो आदेश दिला. फुडली सुनावणी 23 सप्टेंबराक आसा. तरुण तेजपाल हो एका तेंपावेलो भारतांतलो सेलिब्रिटी मिडिया मॅन. ताच्या हाता सकयल काम करपी पत्रकार चलयेन आपलो लैंगीक छळ आनी बलात्कार केल्ल्याचो आरोप ताचेर केल्लो. गोंयांत 2013 वर्सा थिंक फेस्ट जाल्ले त्या वेळावेली ही घडणूक. ताका अटक करून बेलाचेर सोडिल्लो. 2017 म्हापशेच्या कोर्टात ताचेर आरोप दवरिल्ले. उपरांत हातूंतल्यान सूट मेळोवपा खातीर ताणें सर्वोच्च न्यायालयांत धांव मारिल्ली, पूण सोमारात सर्वोच्च न्यायालयान ताची विनवणी न्हयकारली. मात लैंगीक विशयावेल्या खटल्यांचे बाबतींत कळाव जावंक जायना अशें न्यायाधीश अरुण मिश्राचे अध्यक्षते खाला निर्माण जाल्ल्या खंडपीठान म्हणिल्लें. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एंग्री यंग मॅन म्हण जाका वळखतात तो आखे बायसचो सरपंच सिद्धेश भगतान आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. तो म्हणटा सरकार सहकार्य दिना आनी लोकांची कामां जायनात. पूण राजकारणाक मात ताणें राम करूंक ना. जाल्यार राज्य पावण्यार नवतरुणांची एक फौज तयार करपाची तो तयारेक लागला, तिवूय एका सप्तका भितर. ताच्या पॅनलाचोच दुसरो एकलो सरपंच जावपाचो आसा. पळयात तो कितें म्हणटा तो. I am resigning as a sarpanch. As per the commitment also, I am not happy with the system. I am not happy with the system. TS ना, TS आमकां त्रास पडटा. प्यून, क्लर्क जेन्ना आमचे म्हणजे लोकांक एक्चुअली हांव क्लर्काक हाडून मॉरल व्हॅल्यूज पयलीं शिकोवपाक जाय. लोकां कडेन कशें उलोवप तेंय ना. आमी तापयले मागीर ती हें लागता. एक बायल मनीस आसा न्ही, जाल्यार ते रोखडे तांकां पोलिसांतल्यान ते वचोन ते हें करप, खंय कंप्लेन करप. आमकां तापयलो, आवाज मोठो काडलो, ती जाता. सो लोक त्रासान पडप. तांकां तुमी कांय म्हणनाका, तांकां पगार चड आसा. इट हॅज बिकम अ मॅस. पूण ही जी सरकार आमकां सतयता, कामां करपा ना दिवपाक, थोडे कामां फाटीं फुडें दवरतात, ही लढाई आमी झगडटलेच. आमी सरकाराच्या विरुद्ध ना, आमी सरकारा बरोबरच आसा. पूण सरकार काम कित्याक, थोडे ऑफिशियल ब्युरोक्रेट्स आमची कामां कित्याक स्लो डावन करतात हेंय आमकां कळपाक जाय. टुमोरो मॉर्निंग एट पेंजीम, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, आय एम रिजायनिंग एज अ सरपंच. तुम्ही आयजूच धरल्या बद्दल येता, आय एम रिजायनिंग एज अ सरपंच म्हणून. सो कायंडली कॉपरेट विथ द न्यूली इलेक्टेड बॉडी. आनी हांव अशें न्ही की रिजायन जावन पॉलिटिक्सांतल्यान भायर सरतलो आनी पॉलिटिक्सान भितर सरतलो, एटलिस्ट निवळ कितें तरी करपाक. ते पूण उलोवपाकूय कित्याक भितले तुमची कामां आमी आडयता म्हणटच तो ट्रेंड जाला न्ही. तूं उलय तुजी कामां आडयता. बट आमी कितें, आमी तांकां भिय बी ना आनी आमकां गरजय बी ना दिवपाची तांकां. आमी कितें आसा तें उलोवन मेकळे जातले, मुखारले मुखार. लोक त्रासां पडला न्हू, आमी कितें करता थंय बसून खुर्ची घेवन बसले आनी कामां जायना. लोक फोंडान पडत आसा. आतां रस्त्यार फोंडकुलांक कितले पडला, जाल्यार हांकां इंजिनियर म्हणपाचो काय बैल म्हणपाचो तें पयलीं हें जालो. सो जेन्ना आमचो पेमेंट एक जाता पळय, आमच्या क्लर्काचो पेमेंट आसा 29,000 आनी आमचो सगळ्यांचो पेमेंट केल्यार 23,000 कितें तरी जाता. सो ऑल द पंचायत बॉडी, इलेक्टेड पंचायत बॉडी इज इक्वल टू द क्लर्क. सो इन शॉर्ट, क्लर्क एक्ट्स एज अ सरपंच अँड वी एक्ट एज अ स्टाफ. फाटल्या 30 वर्सां सावन जे सुवातेर रावतात त्या जमिनीची प्रमाणपत्रां 2016च्या कायद्या प्रमाण तांच्या नांवार बिनशर्त करची. तशेंच तांच्या विरोधांतल्यो सगळ्यो केशी बिनशर्त फाटीं घेवच्यो. नावेलीच्या कांय लोकांनी मागणी केल्या. संरक्षण दळाक दिवपा खातीर 1964 तांकां ही जमीन खाली करपाक लायिल्ली.
1964 तांची जमीन आर्मीक दिले उपरांत तांकां कांय जमिनींचे कुडके दिल्ले, पूण अजून मेरेन ह्यो जमिनी तांच्या नांवार जाल्ल्यो नात. ह्या जमिनी खातीर तांचे कडल्यान पयशे घेतिल्ले. थळाव्या आमदारान हो विशय विधानसभा अधिवेशनात हाडिल्लो. महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरातान सोमारा ह्या वाठाराक भेट दिली. Show up in the assembly, and at the time of the assembly I'd mentioned to him that I would come here to listen to whatever grievances were there. Now when I reached here for the meeting, I clearly seen that there were two sides, there were two groups, okay, and there was not much that we could discuss. But anyway, I assured them that I would look into it because I need to study the file. It's a very old file from 1964. And it's been pending for a long time, so I understand the frustration of the people. So I assured them that I would look into the file and come up to a conclusion, come up to something that's favorable for the people. But I need to study it first, so I cannot give a commitment and say that I'm going to do it within 2 months or 3 months. I will look into it, and whatever solution can be got, proper solution that will benefit the people will happen. ही जमीन 1964 वर्सां गेल्ली, तेन्ना हांव 11 वर्सां आसलो. आनीक तेजे उपरांत गव्हर्मेंटान तेंगी जमीन दिली आनी गव्हर्मेंटान तेंकां सांगलें ह्या जमनीचे पयशे तुमी फारीक कराय. एक्चुअली हे लोक हिंग येयले नाय आपल्या जाय म्हणून. जेन्ना लिबरेशना उपरांत 1964 अंडर डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल्स सरकारान 30 आनी 5,000 जमीन हिंग गेली आनी ते वाटेन तेंगे गोरान जमीन सरकारान आपले ताब्यात केली. जमीन दिली सरकारान फुकट दिवं ना, सरकारान तांकां नोटीस धाडलो आनी त्या प्रमाणे चालनाचेर तेमी सरकाराक पयशे फारीक केले, जे सरकारान सांगले तितले. तेजे उपरांत जो पाडकार आसलो तो बोवाड करलो आनी ह्या लोकांचेर मुज टायमार तेणी 3 केस घायल्ले. 3 केस आमी जिखले. एक केस गायले सगळे लोकांचेर, दुसरी केस गायले आमी थिंग कोब्याल बांदिल्लो म्हणून, आनी तिसरी वयली हितून गायली. आमची पवित्र जबाबदारी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक, लोकांक जे प्रश्न आहाय अडचणी आहाय त्यो काबार करपाक. देखून हांवें आयज मंत्र्याक मागिलां की पयले सुवातेर ते आपल्या जाय म्हणून गेले नाय, तांकां सरकारान तेंगेल बाटां आनी तेंगे घर घेयले आनी तेंगे गायले. तेजे उपरांत सरकारान पयशे घेयले आनी ते आतां 50-60 वर्सां हिंग रावताय. हे एन्क्रोचमेंट न्हू, तर सरकारान एक ह्युमॅनिटेरियन प्रमाणे एज पर लॉ तांकां टायटल डॉक्युमेंट दिवचे. हे सभेक लोक व्हडा प्रमाणात एकठांय आयिल्ले, ताका लागून सभेत थोडो गोंधळ जालो. पळयात. वायट दिसता की जेन्ना आमची मंत्री हांगा येता लोकांचे प्रश्न आयकपाक, समजून घेवपाक आनी सुटावे करपाक, हो जो ड्रामा एक 2-3 मनशान केलो, गांवची आबरू घाण जाता. गांवचो एक रेस्पेत आनी मान आहा, लोकांचो रेस्पेत मान वयता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. डेंग्यून गोंयांत भिरांत निर्माण केल्या. डेंग्यू जाल्ल्यान 22 वर्सां पिरायेच्या माल्कोम डायस ह्या तरणाट्याक वाश्को मरण आयिल्ल्याची घडणूक घडल्या. थळाव्यांनी चिखली हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांक आनी थंयच्या गैरसोयींक जबाबदार धरत तिडक उक्तायले. चिखली हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा मेळोवन दियात अशी मागणी करपा खातीर सोमारा वाश्कोच्या थळाव्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेचेर मोर्चा काडलो. हालींच गोंयांत हुंवार येवन गेलो. ते फाटभुंयेर सरकारान लोकांची भलायकेची गंभीरतायेन जतनाय घेवपाची गरज आशिल्ल्याचें तांकां सांगलें. ती क्लीन करूंक जाय, गटर क्लीन करपाक जाय, झाड टायमार. खूब दूख जाली. आमचो ट्रेडिशनल आनी गांवचो वेलकम बाब सोंपलो म्हणून डेंगू जावन जे कितें वाटाव येताले ते वाटाय नासतना तेणे भशेन ताका तितली निगा घेवंक जाली ना हॉस्पिटलांनी. कित्याक एकूच कारण तांचे कडेन फावो ते वस्तू ना आनी ही वस्तू ना येयनासतना रावप म्हणजे व्हडली चूक. जेन्ना हॉस्पिटल सुरू केल्ल्यार आयज 7 म्हयने जाले, ताणें डॉक्टर पळय आहा, चीफ ऑफिसर पळय आहा डॉक्टर, ताणें तांचे कडेन मागणी केली पूण तरी आसतना कोण निगा घेना. ही व्हडली चूक आनी दुर्दैव आमचें. म्हणटच म्हाका दिसता हे बाबतींत ताणें कितेंय तरी करूंक जाय. एका ताका ब्लेम करून कांय फायदो ना. फुडलें कितें जावपाचें आहा, जिवीत सांबाळपाचें. आवर गव्हर्मेंट फर्स्ट प्रायोरिटी शूड बी टू सेव लायफ.
हे प्रकरण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे नदरेक हाडून दितलो अशें उतर वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान दिलां. डेंग्यूचे बाबतींत गरजेच्यो उपाय येवजण्यो घेवपा विशीं भलायकी खात्या कडेन उलयतलो अशें ताणें सांगलें. डेंग्यूची वाड जावची न्हय देखून मुरगांव पालिकेकय गटारां आनी घाण उदकाच्यो वाटो नितळ दवरपाचो आदेश आल्मेदान दिला. Staff in Chikandem hospital were not behaving properly. Second was regarding cleanliness. Third was regarding kids. So we have given 1 week's time to the doctor, and within 10 days he will be put in place. Staff Bonmala, car minister is out of station. So immediately when he comes back, he will come for a personal visit to the hospital. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एसोचेमान गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या जोड पालवान संवसारीक उद्देगीक दिसा निमतान ह्या म्हयन्याचे 21वेर अर्ध्या दिसाचे MSME कार्यावळीचे आयोजन केलां. MSMEक ग्रोथ इंजीन म्हण अधोरेखीत करप हो हे कार्यावळी फाटलो हेत. ह्या निमतान वेगवेगळ्यो बँको आनी वित्तीय संस्था उद्योजकां कडेन संवाद सादतल्यो. We have come forward with the help of Reserve Bank and all the scheduled banks, nationalized banks, which are operational in Goa, to have this type of program. To begin with, one major program in Panji, and then this would be continued simultaneously in the other areas of Mofussil towns and other areas, where each bank would conduct the program on their own, where MSMEs would be targeted. They would be given information, and they would also be given, if the applications come, the due diligence would be done there and there. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खबर नाशिल्ले थळांचे फोटे काडपाचो प्रस्ताव फोटो पत्रकारां कडेन मांडला. तातूंतल्यान तांकां प्रसिद्धी मेळूं येता अशें ताचें म्हणणें. राज्यांत वेवसायीक फोटोग्राफी कोर्साचो प्रस्ताव ताणें मांडलो. सोमारा संवसारीक फोटोग्राफी दीस मनयलो. पणजी पाट्यावेल्या सेंट्रल लायब्ररीत जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याचे कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. ताचे बरोबर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्लो. गोंयच्या फोटो पत्रकार संघटनेचे हे 12वें वर्स. गोंयांतल्यान खुबश्यो टुरिस्टीक स्पॉट्स आसा, बट अजुनूय बी ते आयडेंटिफाय जायना, लोकां समोर येना, जगा समोर वचना. आमी एखाद्या एजन्सीक जर अपॉयंट केले आसत जाल्यार ती एजन्सी ढोबळ मनान आपले कितें तरी तयार करतले. ताज्या पेक्षा म्हाका दिसता फोटोग्राफी असोसिएशन आसा तांच्या कडेन जर आमी ते दीत आमी कशा पद्दतीत करप हें ठरया, किंवा तुमी जशें हाजेर तुमच्या कडेन फोटोग्राफ त्या कॉम्पिटिशनाच्या रुपांतल्यान येवं शकता. तुमच्या एसोसिएशनान लीड घेवची, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत वेगवेगळे स्पॉट्स, ज्या स्पॉट्सांचेर टुरिस्ट वचूंक जाय, जे हायलायट जावपाक जाय, अशा पद्दतीचे तुमी तेजे वेगवेगळे फोटोग्राफ्स जे आसा हे आतां ताका प्रायजीसूय दवरची काय ताका ऑनररियम दिवचो तें आमी ठरवया. हांव कैलासा कडेन आत्तां विचारतलो की प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्स गोंयान आसा काय म्हणून. म्हाका म्हणपालो तो ना. गोविंद म्हाका म्हणलो पुण्यान आसा, आमी 2 जाणांक ऑलरेडी धाडला, आमी स्कॉलरशीप बीन दिता म्हणून. बट इफ द एसोसिएशन टेक्स द इंटरेस्ट जाल्यार ते गोंयान जावंक शकता. थ्रू अवर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर HRDF आसा, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन, आमच्या कडेन ऑलरेडी सोसायटी रजिस्टर आसा. ज्या सोसायटीच्या मार्फत स्किल डेव्हलपमेंटाच्या मार्फत हांव कोर्सीस रन करता, मुद्दामून सांगता, विच इज अ मेडिकल कोर्स, एक्सरे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन, सर्टिफिकेट गव्हर्नमेंट दिता. कांय ज्येष्ठ आणि कल्पक फोटोग्राफरांचो ह्या वेळार भोवमान केला. तांच्या वतीन तांचो भोवमान जाला अशें आमचे लोकी आसा, हांव तांचोय ह्या वेळार तांकां उपकार दिता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.